ह्या युनियन बजेटान गोंयाक ह्या डबल इंजीन सरकारा कडच्यान व्हडलें कांय मेळ्ळां अशें दिसना. आतां पळयात तुमी, ह्या बजेटान सरकारान अशें म्हणलां की आमी फिस्कल डेफिसीट रिड्यूस करतले फ्रॉम 6.5 प्लस इन 23-24 टू अरावंड 4.5 इन 25-26. बट नेक्स्ट फिस्कलाक युनियन फायनान्स मिनिस्टर म्हणटा की इट हॅज फिक्स 3+0.5 फॉर स्टेट्स. पूण गोंयान हे 0.5 वी आर नॉट एलिजिबल बिकॉज इट इज ओन्ली फॉर डिस्कॉम्स. हाचो अर्थ कितें की सेंटर बोरो करतले आपलो एक्सपेंडिचर करपाक, पुणून स्टेटींचेर कर्ब घालतलो. म्हळ्यार स्टेटीक आपले एक्सपेंडिचरा खातीर हें करूंक जावचें ना. आतां गोंयांत आमी फिस्कल डेफिसीट आमचे हाय आसाच, कित्याक प्रमोद सावंताचें फिस्कल मॅनेजमेंट म्हणटा तें मिसमॅनेजमेंट म्हणटा तें फामाद. ताणें सारकें बुर्रा फेस्त केल्लें आहा फिस्कल मॅनेजमेंटाचें, आनी ताजे खातीर कांयच अशें क्वॉन्टिफायेबल गोंया खातीर मेळूंक ना. आतां मिस्टी म्हणून एक स्कीम केल्या, म्हणल्यार आमच्या प्रधानमंत्र्याची एक्रोनिमाचें मोग, म्हळ्यार हे मँग्रुव्ज राखपा खातीर टू प्लॅन्ट एंड प्रोटेक्ट मँग्रुव्ज ही एक नवी स्कीम डिक्लेअर केल्या. मिस्टी म्हणल्यार बंगाळी भाशेन स्वीट्स, पूण खंय मिस्टी युजींग कॅम्पा फंड्स. पूण आमी गोंयान कितें केल्लें आहा, आमचे ओन फंड्स डायवर्ट केल्या मध्य प्रदेशाक, थंय अफॉरेस्टेशन करपा खातीर. सो तशें पळोवपाक गेले जाल्यार हे बजेटान आमकां व्हडलें कांय ना. ह्या बजेटान आनी एक म्हणलां की कोस्टल शिपींग हें प्रमोट आमी करतले फॉर एफिशियंट एनर्जी ट्रान्सपोर्टेशन. अशें जर आसा जाल्यार आमकां प्रश्न पडटा की गोंयचीं रानां, गोंयचें वायल्ड लायफ, गोंयचे लोकल एथनीक हॅबिटेट्स काबार करून डबल ट्रॅकिंगाक कित्या खातीर वापरतात. सी रूट वापरात कोल तुमचो ट्रान्सपोर्ट करपा खातीर. मागीर टुरिजमान गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान कितें म्हणलां की 50 सायट्स आमी टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून आमी आयडेंटिफाय करतले आनी प्रमोट करतले म्हणून. आतां ह्या तरी 50 सायटीन एक 10 गोंयच्यो सायटी प्रमोद सावंत आयडेंटिफाय करूंक शकतलो, पॅकेजीन हाडूंक शकतलो, काय म्हादय भशेन तेंय सोडटलो, हो प्रश्न पडटा. कित्याक म्हादयचे मागीर आमचे सरकाराक सेंट्रल गव्हर्मेंट खायें पचूना, आमचे सरकाराचें ताका पडून पचूना हें सिद्ध जाल्लें आहा. आनी तेंच ह्या बजेटानूय आमकां दिसून येता.